जीएमसीचे दोतोर डिनाक घेऊन मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे. मुख्यमंत्र्यान विशय तडीक लावपाचे खंय उतर दिला. डॉक्टर रुद्रेश कितें जालें एटलीस्ट कितें जालें डिसिजन कितें जालें आज मिटींग आसली तुमकां आपयल्लें रेमान कितें जालें सीएमा बरोबर मिटींग आसली अलॉंग विथ गार्ड मेंबर्स अँड दी कन्सल्टंट आणि डॉक्टर राजेश पाटील आसलो. सीएमान ती मिटींग आपयली टू डिस्कस दी इश्यूज विथ गार्ड अँड ही हॅज एग्रीड अपॉन ऑलमोस्ट ऑल दी पॉइंट्स ऑफ दी डिमांड अँड मिटींग एंडेड नाव. Doctor, one more thing, their main demand was that Minister has to apologize in front and casualty. Yeah. That also is accepted. Yeah. So that demand was fulfilled. No, to this CM is saying that you should be, accepting he's as a head of the state. He will be coming to casualty And then I will follow that. So tomorrow. टुमारो He said he is willing to come. Let's सो तुमचो आतां हें कितें आसतलो फुडलो नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलो तुमचो प्रोटेस्ट चालू to आसतलो protect GMC. हांवें तेंचे सगळे इश्यूज तेंच्यांनी वेगवेगळे इश्यूज 9-10 इश्यूज सगळे तेंच्यांनी म्हाजे कडेन दवरलेले. सगळे तेंचे 8-9 इश्यूज सगळे रिजॉल्व जाल्या. कांयच प्रॉब्लेम ना. मिनिट्स करूंकूय लायल्या. मिनिट्स करून तांकां सांगलां की तुमकां फाल्यां मिनिट्साची कॉपी दिता आनी हेन्स फोर्थ अशा पद्दतीचे इन्सिडन्स केन्ना जीएमसीन जावचो ना हाजी हांव खबरदारी घेता हें सांगलां. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता इश्यू रिजॉल्व जावपाक जाय. तेंच्यांनी सांगलां की इश्यू रिजॉल्व करपाक जाय ही तांकां हांवें रिक्वेस्ट केला. स्ट्रायकार तुमी वचूं नाका ही तांकां सांगलां. हांवें सांगलां वेळ पडलो जाल्यार फाल्यां सकाळीं हांव येता म्हणून सांगलां तांकां. सर तेंचो एकूच डिमांड आसलो की युजली ताणें कॅज्युअलिटी एपोलॉजी मागची म्हणून हांवें ताका कन्विन्स केला की विशय तेणी सार्वजनीक रित्या तेणी मिडियाच्या समोर येवन अपॉलॉजी मागल्या काय ती इश्यू हांगासर रिजॉल्व जावपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.